अनुचे इफीन फाटले 2 वर्सांत गोंयकारांनी काडिल्ले सिनेमा आसतले। सिनेमळावेले देशी विदेशी प्रतिनिधी, कलाकार, निर्माते आनी दिग्दर्शकांक गोंयकारांची फिल्मां पळोवंक मेळची म्हूण ही व्यवस्था केल्या। मात इफीचे सुवाती भायले खर्चाक ESGन कातर लायल्या। हे फावट इफीचे सुवाती भायर एकूय सिनेमा वा कार्यावळ जावची ना। बीच स्क्रीनिंगय जावचे ना हे ESGचो उपाध्यक्ष विष्णू वागान मिडियाक सांगले। गोयचे फिल्म निर्मात्या कडच्यान ESGन अर्ज मागल्यात। 3 वांगड्यांची समिती सिनेमांचे स्क्रीनिंग करून खंयची फिल्मां दाखोवपाची ते थारायतली। इफीच्या निमतान सबंद देशांतले आनी देशा भायले खूब डेलिगेट हांगा गोंयांत येता। पण गोंयांत गोंयकारांनी कसली फिल्मां केल्या, गोंयची फिल्मां कशी आसात, गोंयच्या फिल्मांतल्यान एक खंयचो कल्चर दिसता, म्हाका कितें दिसता, कितें व्हॅल्यूज दिसतात, हें पळोवपाची कांयच सोय ही तांकां आसना। आनी तातूंत आग्रही मागणी केली आमी की तुमी कितें तरी म्हटलें तरी कांय स्लॉट्स हे आमकां ते रेग्युलर आमचे स्क्रिनींग थिएटर्स आहा थंय दिवपाक जाय। श्री शंकर मोहन वगैरेंनी मान्य केलें की गोंयाक आमी कांय हें दितात स्लॉट। गोंयांत प्रोड्यूस जाल्ल्या जी फिल्मां आसा ती कितें खूब ना, ती थोडी आसा आतांच्या बोटार मेजपा इतली। विविध नमुन्याचे अर्ज तयार केल्या, ते भरून घेतले एप्लिकेशन्स, आनी ती स्क्रीन करपा खातीर एक कमिटी केल्या। हे फावट इफीच्या खर्चाक बरीच कातर लागल्या, ताका लागून इफीचे थिएटर सोडून हेर सुवातींनी सिनेमांचे स्क्रीनिंग जावचे ना। मनरिजवणेच्यो हेर कार्यावळी आसच्यो नात। ना, बीच स्क्रीनिंग भायर खंयच ना। खर्चीक जाता तें खर्च जाता तितलो आटोक्यान हाडपाचो प्रयत्न। हेजी एक संयुक्त बैठक जाली आयोजन समितीची पोलीस अधिकाऱ्यां बरोबर टू टेक स्टॉक ऑफ द एंटायर सिक्युरिटी अरेंजमेंट्स टू बी प्रोवायडेड ड्युरिंग the organization of IFFI, especially during opening and closing festivals. मंगळारा जाल्ले बसकेत विष्णून पुलिसाकडच्यान इफीचे सुरक्षा वेवस्थायेच्यो नियाळ घेतल्यो। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी दिनेश करपी। मुरगांव वाठारांतले उदका स्रोत, टँकरान उदका पुरवण आनी बायांचो विशय घेवन मंगळारा वास्को बसका जाली। गोवा कॅन, उपजिल्लोधिकारी, DYSP, येरादारी पुलीस आनी उपविभागीय दंडाधिकारी बसकेक आशिल्ले। भूगर्भ उदका नियमन कायद्या प्रमाण प्रत्येक बाय उदका स्रोत खात्याकडेन नोंद करची पडटा। उदकाची पातळी देंवता आनी बायचे उदकाचे प्रदूषणाचो प्रस्न बसकेन आयलो। गोवा कॅन म्हणटा उदका स्रोत नियमन कायद्यान काय पळवाटो आसात। We have identified first and foremost a major responsibility that has to be taken up by Water Resources Department, that is of creating awareness in Marmagua Taluka about the changes in the law. In 2012 April, the entire state of Goa was declared as a scheduled area, which means all wells need to be registered, whereas in the prior arrangement, only those wells which were bordering an industrial estate or falling in a coastal area had to be registered. Now that the entire state of Goa is a scheduled area, it requires specific efforts with the Marmagua Municipal Council and all the 9 panchayats of Marmagua Taluka. So that is the first point, that awareness has to be provided to all the elected representatives. We have asked the Directorate of Transport to provide a complete list of the tankers registered in the jurisdiction of Marmagua Taluka. This information will help us to come to a conclusion. We are also going to pursue this matter in January. We have asked Deputy Collector to take it up with the District Magistrate so that some long-term measures will be taken to correct the deficiencies in the Act and rules. मल्लखांबाचो प्रचार आनी प्रसार करपा खातीर कुडचडेच्या सर्वोदय हायस्कुलान खासा महाराष्ट्रांतल्यान प्रशिक्षक हाडला। कोच सचिन चौधरी सर्वोदयाचे विद्यार्थ्यांक मल्लखांबाच्या वेगवेगळ्या गजालींचेर मार्गदर्शन करता। हाजो कोच आमी मल्लखांब असोसिएशना मार्फत मागलो, तांचे कडेन पे करपा जायना म्हणलें, त्या खातीर आमी स्वता टिचरीचे सहाय, एडमिनिस्ट्रेटरचे सहाय करून आमी स्वता पे करून कोच हाडलो जळगांवसान, आनी ताणें आमच्या भुरग्यांक 15 दिसांक हे ट्रेनिंग दिला। मल्लखांबाच्या वेगवेगळ्या प्रकारांतल्यान पुराय शरिराक बरो व्यायाम जाता म्हूण भुरग्यांनी मल्लखांब नेमान प्रॅक्टीस करचे अशें कोच सचिन चौधरी म्हणटा। सोल पर्यंत पूर्ण शरीराचा व्यायाम होतो।
दुसऱ्या कोणत्याही खेळामध्ये पूर्ण शरीराचा व्यायाम केला जातो. आणि या खेळामध्ये सर्व खेळांमध्ये उभंच केलं जातं, फक्त उभे एक्सरसाइज केली जाते किंवा आडवी एक्सरसाइज केली जाते. पण याच्यामध्ये असं की उलटी एक्सरसाइज केली जाते. कोणत्याच खेळामध्ये उलटी एक्सरसाइज होत नाही. तसंच या खेळामध्ये बघितलं आपण तर कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त व्यायाम प्रकार होतो. फ्लेक्झिबिलिटी म्हणजे आपली लवचिकता खूप महत्त्वाची असते शरीरासाठी. तर लवचिकता याच्यामध्ये वाढते शरीराची. आणि कॉन्सन्ट्रेशन मुलांचं वाढतं की आपल्याला इतर खेळांमध्ये सहज खेळता येतं, पण याच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन थोडं जरी मिस झालं तरी कॉन्सन्ट्रेशनच्या अभावी आपण खाली पडू शकतो. म्हणून कॉन्सन्ट्रेशन याच्यामध्ये वाढतं मुलांचं आणि त्याचा फायदा आपल्याला अभ्यासामध्ये होतो. कुडचडेच्यान आमचो रिपोर्टर मयूर नाईक. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.